आयच्या रातच्या 12 उपरांत गोंयांत फूल टायम अक्कोर 24 hours एसेन्शियल आयटम्स जे आहा ते सोडून बाकी सगळ्याक टायट करतले. पेट्रोल पंप लिमिटेड उगडे दवरता अशें ठरयलां. फार्मासीज ओपन आसतले. फार्मासी रिलेटेड खंयचे फॅक्टरीज आहा तांकांय थोडीशी सूट दिली वतली. अशें खुबशें डिस्कशन जालां. हांव तुमकां आत्तां तें सांगूंक शकना, पूण आतां थोड्याच वेळान म्हाजे कडेन तो नोटिफिकेशन येवपा आनी सगळ्यांक डिक्लेअर जातले. सगळ्यांनी आमी एकामेकाक सांबाळपाची आयज गरज आसा. हे जे आयज जे येयला ते कोणाक हेका येतले तेका लागतले अशे विशय ना. फाटकी आमी सोशल डिस्टन्सिंग होच एक पर्याय, तेच्या शिवाय दुसरो आनी कांय पर्याय ना. मागता सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन की आमी एकामेकाक सांबाळ्या, जेणे करून आमी आमच्या पंतप्रधानाचे हात बळकट करतले. ह्या विशयाचेर भयंकर टेन्शनाचें काम आहा तें दिसता तशें इजी आसना. आनी एकाद्रे तरी आसतना गव्हर्मेंट लेवला कडेन आमचें कितें चूक आसत किंवा तुमचें सजेशन आसत जाल्यार तुमी कळोवंक शकता. अशें जाता पॅनीक न जाता. क्रिटिसिजम करपा लागून आतां काय पॉलिटिकल खंयची हें ना. आमी सगळे आतां एक तेन्ना कांय क्रिटिक्स न करता, कोणाचें बेश्टें कितें नाका जाल्लें न घालता, नाका जाल्ले व्हिडियो जे आतां ते शेअर न करता. आमी एकामेकाक सहकार्य करपा जाय. आमकां फक्त फायट करपा जाय ती ह्या व्हायरसा अगेन्स्ट, ह्या कोरोना व्हायरसा अगेन्स्ट, इतलें म्हाका दिसता. म्हाजे कडेन DNA म्युन्सिपाल्टीचे डायरेक्शना प्रमाणे हांवें तांकां सांगलां की चीफ ऑफिसरा सकट सगळ्या म्युन्सिपाल्टीनी 5-7 ऑफिसरांनी काम करचें. बसताना परत आपापल्या सेपरेट कॅबिनान बसून करचें. ते सगळी काळजी घेवची स्वताची. एट द सेम टायम तेंच्यांनी जशें आयज डॉक्टर नर्सीस काम करपाक लागला तशें बाकीच्या ऑफिसरांनी करचें अशी डायरेक्शनां वचपाक लागल्या. म्हाका दिसता पंचायत लेवलाक सगळ्या स्टाफाक, सगळे नॉट सगळ्या पण ऑफिसर लेवलाचे कोणा ताका वापरतले. आनी हे असले रिपोर्ट्स कितें हांगा कोण येयला कोण रावला इवन मिडियावाल्याक तुमकां कळ्ळें आमचे पर्यंत पावोवपाचें, पुलिसा पर्यंत पावोवपाचें, जेणे करून हे पसरूंक जायना. थोड्यांक अज्ञान आसल्या कारणान कळना तर तांकांय बीन तुमी शिकोवचें. आनी तुमकां जर खबर कळना पुलिसांक कळूं जाता, आमकां कळूं जाता जाल्यार BLO लेवलाच्या मनशांक सुद्दां लक्ष दवरपाक लायला. कारण थोडे भायल्या स्टेटींतले लोक येला, शेवटी आमचेच लोक ते. हांगासर बॉर्डरी सील केल्या कारणान हांगासरले भायर वचूंक शकना, भायले भितर येवंक शकना, अशी परिस्थिती आहा. सगळ्यांक आमकां फेस करचें पडटलें.